गोंयचे मतदान पयल्या फेजीत जाल्ल्यान गोंयचे वेंचणूक ड्युटेर आशिल्ल्या सुमार 17,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांक आपले पोस्टल मतदान करपाक म्हयनो मायज वेळ मेळ्ळो। ते मतदान करपाक वेळ काडटा आनी राजकीय पार्ट्यांचो दबाव वाडिल्ल्यान वेंचणूक आयोगान एक दीस मतदाना खातीर खासा ड्रायव्ह घेतली। तरीकय अजून 21% मतदान जावपाचें आसा। दक्षिण गोंयच्या पोस्टल मतदानाची परिस्थिती पळयात। दक्षिण गोंयांत वट्ट 9,121 पोस्टल मतदार आसात। म्हयनो सोंपलो तरी 20% मतदार मतदान करपाचें नांव घेना। आतां मेरेन 7,349 म्हणजे 81% मतदान जालां। 1,772 सरकारी कर्मचारी आजून मतदान करपाचे आसात। वेंचणूक ड्युटेर आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर बीजेपी दबाव हाडटा म्हूण विरोधकांनी बोवाळ केल्लो। मात सरकारी कर्मचाऱ्यांक मत मारपाक फुडें येवचें अशें अजूनय दिसना। अशें कित्याक तें कळना। दक्षिणेंत सगळ्यांत चड 804 मतदार काणकोण आसात। सगळ्यांत कमी बाणावले 131 मतदार आसात। खासा ड्रायव्ह घेवनूय मतदान 81% मेरेन पावलां। दाबोळे, वेळ्ळी, केपें आनी काणकोणां 90% मतदान जालां। सगळ्यांत कमी प्रियोळांत 69% मतदान जालां। प्रियोळांत वट्ट 675 पोस्टल मतदार आसात। वेंचणूक आयोगाचे दिल्ली मुखेल कार्यालयांतले 3 आयुक्त पोस्टल बॅलेटाच्या मुद्द्याचेर सोमारा दिल्ली गोंयच्या राजकीय पार्ट्यांच्या फुडाऱ्यां कडेन उलोवपाचे आसात। गिरीश चोडणकार म्हणटात जालां ते पोस्टल मतदान रद्द करून एकाच दिसा परतून मतदान घेवचें। आमी गोंयांक वेगळ्या पार्टींनी ज्या तरेन पोस्टल बॅलेटाचें वोटींग जाल्लें आनी ज्या तरेन आर्मीचें वोटींग एनरोल जाल्लें आनी 35-30 वोटिंगाक दिल्ले हेचेर म्हाका दिसता सगळ्या पार्टींनी बोवाळ केल्लो। तेजे नंतर आमी एक मिटींग आपयली सगळ्या पार्टीची आनी एक ऑल पार्टी कॉन्क्लेव केलो पणजी आनी त्या पार्टीन आमी डिमांड केली सेंट्रल इलेक्शन कमिशना कडेन की गोंयांक तुमी लक्ष दिवचें, कारण इलेक्शन कमिशनाचें नांव पेड्ड्यार जाता। बॅलेट जे आसा सिरियल नंबर ते लीक केल्ले वयतात सर्टन पार्टी आनीक जी मार्क शीट आसता, मार्क जी लिस्ट आसता बॅलेट जी रोल तो थोड्या कॅन्डिडेटांक दिल्लो। सो ह्या खातीर आमी थोडे प्रश्न काडलेले आनीक आमी डिमांड केल्लें की तेंचें एक डेलिगेशन एक तर गोंयां येवचें आनी सबसिक्वंटली ती मिटींग जातकर आमी दिल्ली हांवें आमची प्रोसिडींग्स तांकां धाडलेले की अशें सगळे पार्टी मेळ्यात आनी अशे डिमांड्स केल्ले आसात की हे वोटींग आसा तें स्क्रॅप करचें आनी एक दिसाचें वोटींग घेवचें आनी पोस्टल हे जे वोटींग जे रजिस्टर जाल्लें आसा आर्मीचें सो ती प्रोसिजर सारकी फॉलो केल्ली ना। सो तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें आनी त्या वॉर्डाचें जाय जाल्यार वोटींग परत करचें। सो ह्यो सगळ्यो डिमांड्स आमी धाडलेल्यो पूण लकीली CEC इमिजिएटली रिलॅक्ट जालो इलेक्शन कमिशनर आनी 3 इलेक्शन कमिशनरान आमकां मिटींग दवरल्याक सोमाराक 12:30 वरांचेर। आमी सगळे पार्टी चडशे एक 2-3 रिप्रेझेंटेटीव गोंयच्यान वयतले कारण पयस आसा आनी आमी ती 12:30 अटेंड करतले। तितून खास करून हांव आनी आमी NCPचो अविनाश भोसले येतलो, बाकीच्या जे अजून कन्फर्मेशन जाल्लें ना। सो आमी वचून खास करून हे जे मुद्दे आसात ते दवरतले आनी त्याच भायर जी 35 दिसां हेजे मुखार जेन्ना इलेक्शन खंयच्याय स्टेटीन जातलें तेन्ना अशी 35 दीस पोस्टल वोट दवरपाचे न्ही, ते एक दिसान जावं एक दीस फिक्स करचो आनी ते काबार करचें आनी ज्यो कितें हांगसर इलिगलिटी जावं ह्या इलेक्शनाक वायोलेशन जाल्लें आसा आनी ज्यो कंप्लेन्स आसात त्यो कंप्लेन आमी परत CEC कडेन दितले। पोस्टल बॅलेट तुमी आमी परत डिमांड केला की जे वोटींग जे आसा ते एक दिसा EVMाचेर जावचें, ते ह्याचेर जावचें न्ही। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सावियो डायस।